उपकार आयकप्यानो तुमकां सगळ्यांक मोगा काळजाचो येवकार दिता हांव शकुंतल आनी तुमचे खातीर आमच्या खातीर सगळ्यां खातीर एक स्वच्छता मोहीम म्हणजे आयचो हो गांधी जयंतीचो दीस. तुमकां सगळ्यांक मना काळजाची परबी आयच्या दिसाची आनी फोन इन अस्तुरी कार्यक्रमांत आयज आमचे सोयरे आसात तुमचे आमचे सगळ्यांचेच वळखीचे आनी लाडके उत्पल मनोहर पर्रीकार जे जावन आसात उद्योजक. आनी आयचो विशय स्वच्छता मोहीम. उत्पल बाब, तुमकां मना काळजाचो येवकार. तुमच्या खुबशा बिझी शेड्युलान तुमी आमचे खातीर आयचो खास दीस स्वच्छता मोहिमेचो दीस दिलो म्हणून खूब खूब देव बरें करूं आकाशवाणीच्या वतीन. आनी स्वच्छता मोहीम हो आयचो आमचो विशय म्हणटकच स्वच्छतेच्या नदरेंतल्यान एक जर विचार करीत जाल्यार एक वेगळ्या पद्दतीन ही स्वच्छता मोहीम आमकां घेवची पडटली. मोगळा आयकप्यानो तुमच्या माहिती खातीर सांगता, उत्पल मनोहर पर्रीकार हे स्वता उद्योजक तर आसातच. उद्योजक म्हणटा आसतना आयरन इम्प्लांट प्रायवेट लिमिटेडचे संस्थापक. तांच्या इंडस्ट्रींतल्यान ऑर्थोपेडीक इम्प्लांट्स इन्स्ट्रुमेंट तयार जातात, मेडिकल व्हेंटिलेटर तयार जातात आनी हे व्हेंटिलेटर खास करून अमेरिकेक आनी संवसारभर पावतात. म्हणजेच गोंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जावपी वस्तू आमच्या जगभर पावोवपाचें काम, इम्पोर्ट करपाचें काम आमचे उत्पल बाब तांच्या कंपनींतल्यान करतात. हायड्रॉलीक सिलिंडर जे जावन आसात ताजे ते उत्पादक जावन आसात आनी ही बी सिलिंडरां जगभर पावतात आनी ही खास अशी सिलिंडरां आमच्या जगभर लोक मागयतातय बी. आनी ते स्वता सॉफ्टवेअर इंजिनियर आशिल्ल्या कारणान कंप्युटर इंजिनियर मेरेन आमचे उत्पल बाब तुमी गोंयांत शिकले आनी मागीर तुमी अमेरिकेक गेले, खरें न्ही? अमेरिकेक वचून तुमी मुखार इंजिनियरींग शिकले, सॉफ्टवेअर केलें आनी इतलें शिकून मागीर तुमी थंय कामूय केलें. खंयचे एक्सपिरियन्स येवपा खातीर काही वर्सां अमेरिकेन रावून थंयची जी वेवस्था आसा म्हणजे कॉर्पोरेट वर्ल्ड कशें आसा, आतां जग ग्लोबल जाल्ल्या खातीर सगळी कडेन मल्टीनॅशनल कंपन्यो पावल्या, सो थंयची सिस्टम शिकून घेवप आनी परत एकदां भारत देशांत परत येवप, स्वताचें कितें तरी चालू करप अशी इच्छा आशिल्ल्यान एक टोटल 9 वर्सां अमेरिकेन आशिल्लो. 9 वर्सां अमेरिकेक रावून तुमी तुमच्या क्षेत्रांतलो अभ्यास केलो. पुणून क्षेत्रांतलो अभ्यास करतना लेगीत एका शिस्तीच्या घराण्यांत तुमी जल्माक आयले आनी त्या घराण्यांतल्यान तुमकां एक शिस्त लागली. म्हणटकूच म्हाका दिसता उत्पल बाब की शिस्त आनी स्वच्छता हाजे खूब लागींचो संबंद आसा न्ही? एकदम लागींचो संबंद आसा. इनफॅक्ट आमकां ल्हानपणांतल्यान शिस्त एक घरांतल्यान एक संस्कार म्हणून जावची पडटा. सो तशी आई बाबा कडल्यान किंवा घरान अन्य जे कुटुंबीय आसा थंयच्यान लागचीच पडटा. तशीच जे आमी भायर संवसारान वेगळ्या वेगळ्या हातून वतात म्हणजे शिकपाक शाळेन वता थंय सुद्दां ल्हान आसतना ती एक संस्कार कशे जावचे पडटा आनी ती शिस्त आनी ताची स्वच्छता जी भायल्यान दिसून येता ती स्वच्छते खातीर आवड निर्माण जावची पडटा ती थंय खंय तरी जाता. हांव ल्हान आसतना इवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो थंय शाखेर वचप जातालें, थंय एक शिस्त लावप कशें आनी हाचो लिंक फक्त स्वताचें घर स्वच्छ दवरपा पुरतें आसूंक जायना, एक खंय तरी ताचो लिंक राष्ट्र आपलें कशें स्वच्छ, राज्य आपले सरावंडिंग्स कशें एक स्वच्छ दवरप हो एक खंय तरी मनांतल्यान संस्कार जावचे पडटा आनी ते ल्हानपणान जाले जाल्यार ते मागीर आपोवप खंय तरी आंगान बसता. आनी म्हणून मोहीम आमी दर वर्सा करता स्वच्छ खंय तरी साफ करपाक. पण म्हज्या मनान अनेकदां विचार येता की हे साफ कित्याक करचें पडटा, ते साफ करपाची गरजूच पडूंक जायना आनी म्हणून सांगचें पडूंक जायना, ते स्वच्छ उरूंक जाय. कोण वस्तू भायर उडयना रस्त्यान म्हणजे फ्रँकली स्पिकींग आज आमी आमचें घर तरी साफ दवरता पण आपलो जो देश आसा
तो साफ दवरपा सारको प्रयत्न करतात काय ना हो विचार करपा सारकी गजाल आसा. हय सामकें. बऱ्या बऱ्या व्हडल्या गाडयांनी सुद्दां लोक येवपी गोंयांत येतात, गोंय किंवा गोंयकारूय म्हाका दिसतात अनेकदां की गाडयेंतल्यान भायर बाटली मुखून मारता. आनी हे जेन्ना हांव अमेरिकेंतल्यान परत आयलो तेन्ना स्टार्टींग काही म्हयने म्हाका सहन जायनाशिल्लें आनी अजून तें सहन जायना आनी ते खंय तरी गजाल चेंज जावपाक एक मोहीम जे आमी करतात सद्या आनी प्रधानमंत्र्यांनी मोहीम चालू केली परत, हे एक खंय तरी कॉन्शियस लेवलार लोकांनी परिवर्तन जावपा आनी हाचो म्हाका दिसता खरो इम्पॅक्ट आनी 10-15 वर्सांनी जेन्ना आतांची भुरगीं आसा ती जेन्ना व्हड जातली तेन्ना ताचो इम्पॅक्ट आमकां दिसपाक येतलो. जांकां जी संवय आसा आपल्या गाडयेंतल्यान बाटली भायर मुखून मारपाची ते अजून करता, तें पळोवन अत्यंत दुख्ख जाता. स्पेशली गोंय सारके एरिया जातून ट्युरिजम आसा ते खंय तरी रावपाक म्हाका दिसता ह्या मोहिमेचो इम्पॅक्ट आतां दिसचो ना, तो एक 15 वर्सांनी आमची जी भुरगीं व्हड जाता तांच्या मनान काळजान म्हजे जे संस्कार जाल्ले ते म्हज्या आई बाबा खातीर आशिल्ले, शाळे खातीर आशिल्ले किंवा हांव खंय वतालो संघान वतालो थंय जाल्ले संस्कार ते सगळ्यांचे ते जर सगळ्या भुरग्यांनी म्हणून हो विचार करून ती प्रधानमंत्र्यान गांधी जयंती सारको बरो दीस ना ते परत मोहीम चालू करपाक आनी ते म्हाका दिसता हाडल्या हाचो इम्पॅक्ट लाँग टर्म जातलो. आतां आमकां दिसचेना दर वर्सा आमकां अजून स्वच्छता वचून ते कचरो बी काडचो पडटलो, पण होपफुली म्हजी इच्छा आसा की आनी 15 वर्सांनी जेन्ना म्हजे भुरगे व्हडले येतले तेन्ना कचरो तसो लोक कोण भायर उडोवचे ना आनी आमचो देश स्वच्छ मुळांतल्यान जातलो आनी अशी मोहीम करची पडची ना परत, म्हणजे ती चालू दवरची पडची ना अशी म्हजी एक इच्छा आसा. कित्याक हांवें फॉर्च्युनेटली शिकपाक भायर गेल्ल्यान खातीर आनी इवन बिझनसाक हांव खंय जपान वता अनेक देशांनी वता थंयची स्वच्छता पळयल्यार आमी ह्या फिल्डान एक फुडें वचपाची गरज आसा. प्रधानमंत्री एक गोल आसा की $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी आनी अशेंच आमी जर 60% 7% ग्रोथ दवरली GDPची जाल्यार फुडल्या 10 वर्सान आमी डबल जातले, अरावंड 10 ट्रिलियन जातले, परत 10 वर्सान ती 20 ट्रिलियन जातली. आनी अशी आमची इकॉनॉमी जर जगान फुडें पावता अमेरिकेहून फुडें क्रॉस करतले 2040-50 पर्यंत, त्या वेळार आमी देश कसो दाखोवपाक सोदता तेन्ना जर आमी डेवलप्ड फक्त इकॉनॉमी व्हडली जावन फायदो ना, आमी जर डेवलप्ड इकॉनॉमी जावंक जाय जाल्यार स्वच्छता देश आमी कसो दवरता, कितलो साफ दवरता हो एक ताचो एक मूळ भाग आसा. आनी म्हणून ही मोहिमेचो आतांच्या ल्हान भुरग्यांनी जो फरक पडटलो तांची मनां जिखपाक म्हणजे तांचेर इम्प्रेशन जावन ते फुडें जाचो म्हजी इच्छा आसा की आमचो देश एक खरोच स्वच्छ आनी सुंदर जावचो. तुमच्या तरण्या रक्तान जी पोडतिडक आसा स्वच्छते खातीर तातूंतल्यानच म्हाका अशें दिसता उत्पल बाब की आमचो फुडार खूब खूब परजळीत आसा आनी तो परजळीत जातलोय बी कारण आमकां एक आत्मविश्वास, एक श्रद्धा आनी एक निरंतर कन्सिस्टन्सी आमचे कडेन आसची पडटा, चिकाटी आसची पडटा आनी ही चिकाटी तुमच्या उतरांतल्यान आनी तुमी जे जो वावर आतां मेरेन ह्या वयार केल्लो आसा तातूंतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. ह्या विशयाचेर आमी अजून खूब उलोवया कारण आज डिवोशन होय आमचो विशय, कित्याक भजन म्हणजे समर्पण आनी ह्या समर्पणांतल्यान आमची भावना स्वच्छतेची गांधीनी आमच्या मनान काळजान घाल्ली आसा. उत्पल बाब, आमचे कडेन एक कॉलर आयिल्लो आसा तुमचे कडेन प्रश्न विचारपाक आमी विचारून घेवया. हॅलो हॅलो कोण रे बाब? हॅलो उलय हॅलो उलया. फोंडेच्यान फोंडे बेतोडेच्यान देवाकर फोंडे बेतोडेच्यान देवाकर सालेलकर उलयता. नमस्कार. उलय. उत्पल बाब तुमकांय नमस्कार. हय. तुमी एक नांवाजते उद्योजक. आजचे पिढयेक जर नितळसाणीच्या बाबतीन स्वताक जी नितळसाण सांबाळूंक जाय, आमचो वाठार नितळ करूंक जाय, पूण त्या बरोबर कडक कायदे जाय, हेजेर तुमचें मत कितें आसा? ना बरोबर आसा. कडक कायदे जायच पण कायद्याचें इम्प्लिमेंटेशनूय जातना केन्ना केन्ना ते शेवटी ती फूल सिस्टम आमच्या सोसायटींतल्यान येता.
म्हणून सगळे कायदे असले म्हणून ते इम्प्लिमेंटूच जातले किंवा सारके इम्प्लिमेंट जातले हाची गॅरंटी काय घेवपाक येना. केन्ना केन्ना खुबदां कितें जाता, जर कडक कायदे सुद्दां असले तरी त्या कायद्याचो मिसयूज गव्हर्मेंटाची ऑथॉरिटी सुद्दां करूं शकता. फॉर एग्जाम्पल तालाव दितना थंय करप्शनाचोय मागीर भाग येता. सो सगळी आपल्या सोसायटींतल्यान आयल्या खातीर तातूंत सुद्दां इम्प्लिमेंटेशन सारकें जातलें अशें ना. म्हणून कायदे जाय ते इम्प्लिमेंट जावंक जाय. पण ताकाय एक म्हाका दिसता आमच्या सारक्या डेव्हलपिंग कंट्रीन एक काही लिमिट्स आसा. फाल्यां हांव हेजे कडेन सहमत आसा. हय, जर फाल्यां हांवें जर पोलिसाक सगळ्यांक सांगलें की प्रत्येकाक हें कर, फाल्यां ते म्हणजे ते ऑथॉरिटेरियनूय जावंक जायना. सो हो खंय तरी एक बॅलन्स आसूंक जाय आनी सरकारान ताचेर विचार करून एक बॅलन्स हाडचो पडटलो. म्हणजे थोड्या प्रमाणेन थोडे जे आतां हांवें म्हटलें बाटली भायर उडयता हें करतात, तुम्ही हे तरणाटे पिळगेक कितें मॅसेज दिवपाक सोदता हाचे खातीर? तो मॅसेज एक खंय तरी हे आमी फुडें वतले, आमचो देश आमकां डेवलप्ड कंट्री म्हणून पळोवपाक जाय जाल्यार हे सगळें तांकां स्वताहून आत्मसात करचें पडटलें आपल्या देशाक, आपल्या राज्याक. आनी हाचो डायरेक्ट इम्पॅक्ट टू एकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल गोंयचें हे टुरिजम आसा. टुरिजमाक स्वच्छता हो अत्यंत इम्पॉर्टंट भाग आसा. सो लोकांनी आत्मसात करचो पडटलो स्वताहून. एक कायदे हाडून जातल्यो थोड्यो फार गजाली, पण म्हाका दिसता भितरल्यान हें मनान आयल्यार हे सारके इम्प्लिमेंट जातले. स्वताक सुदारप चड गरजेचें आसा. ते चड गरजेचें आसा. म्हणून हांव प्रधानमंत्र्यांची ती मोहीम आसा पळय ती आमकां आतां एवरीडे आमी 2 ऑक्टोबराक करता आसात, पण हाचो इम्पॅक्ट चड 10-15 वर्सांनी जेन्ना आतांची भुरगीं व्हड जातलीं पळय तेन्ना खरो दिसून येतलो अशें म्हणटा. म्हणून खंयचोय देश जर क्लीन दवरूंक जाय ते कायद्यां पेक्षा स्वताचो ताच्या बद्दल एक प्रेम डेवलप जावप. एक आमी आमचें राज्य गोंय आमी सुंदर आनी स्वच्छ दवरतले हे प्रत्येकान आपल्या भितर हाडत मनान जाल्यार तें जावं शकता. कायद्यांनी थोडो फार फरक पडूं शकता, पण बरो लाँग टर्म फरक पडपाक म्हाका दिसता सगळ्यांनी स्वताच्या मनान हें हाडचें पडटलें. पेरंट्स म्हणजे आवय बापायन आपल्या भुरग्याक ही शिकवण दिवची. शाळेन हे चड हाचेर भर आसचो. आतां न्यू NEP स्कीम येता, हातूंत असले सिवीक ड्युटीज हाचेर चड भर आसचो. आनी थँक्यू सो मच. तुमचे कडेन उलोवन म्हाकाय बरें दिसलें. सालेलकार बाब, तुमकां समाधान मेळ्ळां तें पळोवन आमकां खूब बरें दिसलें. आमचेर असोच मोग तुमचो आसचो. आमी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हें आमचें ब्रीद वाक्य जावन आसा, तेन्ना सदांच तुमी आमचेर असो मोग दवरचो. आज तुमी उत्पल बाब आसा म्हणून फोन केलो, असोच आनीकूय फोन आमकां करचे. अशेच बरे बरे लोक आमच्या स्टुडियोंत येतात दर बुधवारा. देव बरें करूं. तांचो प्रश्न खूब सुंदर आशिल्लो उत्पल बाब. आतां ही स्वच्छता मोहीम भुरग्यां कडल्यान जर सुरू जातली जाल्यार आमकां पयलीं तांकां शिस्त म्हणपाचें, आमी पयलीं स्वताक शिस्त घालप हें खूब म्हत्वाचें. आनी गोंय हें पर्यटन क्षेत्र केल्ले कारणान आदलें गोंय चड फाटीं वचचें न्हय. आमी एक 10-15 वर्सां, 20 वर्सां, 25 वर्सां फाटलें गोंय, तें गोंय सुद्दां पळयलें जाल्यार आयची जी बदल चल्ला, म्हणजे जो बदल बरो जाला तो प्रश्नच ना. पूण लिपेजीच्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या गोंयांत कांय गजाली आमकां आज अजून करपाच्यो आसात. आनी ताचे खातीर तुमचे सारके जे फुडारी आसात, जे लिडर आसात, जे ना म्हळ्यार थोडेशे राजकारणानूय वावुरतात, समाज सेवेनूय वावुरतात, तुमचो स्वताचो उद्योग सांबाळूनय बी. कारण तुमच्यांनी वोगी बसपाक जायना, कारण तुमकां जी वारसो जो मेळिल्लो आसा आमच्या आदल्या मुखेलमंत्र्या कडल्यान, मनोहर बाब पर्रीकारांचे कडल्यान, तातूंतल्यान तुमकां एक तरेचे ही पोटतिडक भितरल्यान येता. पुणून ती प्रत्यक्षान हाडपा खातीर जो वावर आमी करचो पडटा, त्या दृश्टींतल्यान गोंयच्या हिताच्या दृश्टींतल्यान तुमी थोडेशें आमकां सांगात. पूण ताजे पयलीं आमी आमच्या आयकुप्यांक थोडोसो ब्रेक दिवया. पयलीं फोन आमकां येत आसात. हे उपरांत हॅलो हॅलो हॅलो. नमस्कार. नमस्कार. ऑल इंडिया रेडिओचेर लागला न्ही? हय हय हय. ते फोन इन प्रोग्रामा खातीर केल्लो. कोण उलयता? सनत. ओके. सनत एक मिनीट उलय. सांग सनत. हय. नमस्कार उत्पल भाई. हांव सनत उलयतां बरले. हय.
म्हाका तुमचे खातीर प्रश्न असो आशिल्लो की जेन्नाच्यान आतां ही स्वच्छता मोहीम चालू जाल्या हय. तातूंतल्यान सरकार आनी लोकां मदीं भरपूर गुण दिश्टी पडटा ना म्हणल्यार, हं, मात आमी देहा भायर जें करतात हं. तशेंच देहा भितर म्हणजे आमच्या कुडी भितरल्यान मनांतल्यान लिपेज हाडप हाचें महत्व कितें आसूं येता आनी ताजो इम्पॅक्ट ताजो प्रभाव आमच्या समाजाचेर आमच्या राजकारणाचेर कसो पडूं येता हाचेर तुमी कितें म्हणटात? अत्यंत म्हत्वाचो आणि इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा. इनफॅक्ट आज गांधी जयंती असल्या खातीर आणि गांधीजींचे जर तुमी विचार आयकले म्हणजे ताचेर विचार केलो जाल्यार एक दिसून येतलें की गांधीजीन तांचें एक फेमस हे आसा की क्लिनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस म्हणून. बट हातूंत तांचो खुबदां कितें जाता, हांव फाटींच एक स्कुलान गेल्लो एज अ चीफ गेस्ट. ते हांवें भुरग्यांक सांगलें खुबदां कितें जाता व्हडली महान व्यक्ती आसता पळय ताच्या बद्दल आमकां रेवरन्स इतलो जाल्लो आसता की खंय तरी ते विचार तांचे एक्चुअल मातशे पयस उरता. हांवें तांकां एग्जाम्पल दिलें शिवाजी महाराजांचें. शिवाजी महाराजांक आमच्या भितर सगळ्यांक रेवरन्स इतलो आसा की आमी अनेकदां विसरता की तांणी तांचो पयलो जी स्वराज्याची स्थापना करतना पयलो किल्लो जिखिल्लो पळय तो 16 वर्साचेर जिखिल्लो. आनी 16 वर्साचो भुरगो तेन्ना म्हज्या विचार आमी तो रेवरन्स जर सायडीक दवरलो जाल्यार विचार येता की 16 वर्साचो भुरगो हांव आसतना हांव कितें करतालो किंवा आतांचे भुरगे कितें करता ह्या. आनी आमी फक्त व्यक्ती म्हणून पळयलो जाल्यार त्या व्यक्तीन 16 वर्साचेर स्वराज्याची एक बुनयाद घातली फर्स्ट फोर्ट कॅप्चर करून. सो अशे हे आसा महान व्यक्ती ते आमचे विचारांनीच उरता लायक क्लिनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. पण तांणी बरयलां की एक्चुअल फिजिकल स्वच्छता ऑर क्लिनलीनेसा पेक्षा एक मनाची स्वच्छता चड इम्पॉर्टंट आसा. आनी एक्चुअल स्वच्छ न रावप फिजिकली इज अ सायड इफेक्ट ऑफ मन स्वच्छ ना अशें तांणी ताचेर चड विचार केला. आनी हाच्या खातीर हांवें सांगल्या प्रमाणे आमकां आमच्या फुडल्या पिडयेक एक ल्हानपणांतल्यान स्वच्छ नॉट जस्ट अवर हावज होल्ड पण आपले सरावंडिंग्स इन द कंट्री हाच्या बद्दल स्वच्छ दवरपा बद्दल एक प्रेम तांच्या मनान हाडून दिवचें पडटलें. ते मनान असलें जाल्यार ते एक्चुअल एक 10-15 वर्सांनी हाचो खऱ्या अर्थान आमकां इम्पॅक्ट दिसतलो. तुमी म्हज्या बाबांचो उल्लेख केलो. तांणी 2012 जेन्ना परत मुख्यमंत्री जाल्ले तेन्ना एक प्रोग्राम चालू केलो हायवेच्या शेजारचो कचरो सगळो एकठांय करून डिस्पोज ऑफ करप. आनी तेन्ना याद आसतलें लोकांक की 2012 हायवेच्या सायडीक मागीर तांकां एवरी वीक एक प्लॅस्टिकेच्या बॅगांनी सगळो कचरो एकठांय करून कलेक्ट केलो वता अशें दिसता आसतलें. आतां म्हाका खबर ना ते आसा अजून तो कार्यक्रम ऑर सद्या तरी तशें दिसना. पण म्हजे अपेक्षा आशिल्ली की 6 म्हयन्यान हो इशू वतलो सगळें साफ जातलें आनी मागीर साफ उरतलें. पण तो कार्यक्रम तसोच तांकां दवरचो पडलो कित्याक लोक जे भायर उडोवपाचे मारताले बाटली उडयताले प्लॅस्टीक उडयताले ते थोडे तशेंच चालू दवरताले. सो म्हाका दिसता हे मनांतल्यान लोकांनी आत्मसात केल्यारूच खरो इम्पॅक्ट येतलो. आनी म्हणून फक्त अशें भायल्यांतल्यान आमी हाचें एग्जिक्युशन करून चलचें ना. सगळ्या भुरग्यांक तशे संस्कार जावचे पडटले. आनी म्हणून ही मोहीम आमी करता ती त्या हातून हांव पळयता. सनत बाब जालें तुमचें समाधान? हय 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 देव बरें करूं. थँक्यू. बरें दिसलें. हय गांधी जयंतीची तुमकां परबीं. असोच आमचेर मोग आसचो आनीकूय आमचे वेगवेगळे एक्सपर्ट्स येतात तेन्ना तुमी आमकां मुजरत फोन करचो. देव बरें करूं. नक्की. हय बरें देव बरें. थँक्यू सो मच. उत्पल बाब तांचो प्रश्न खूब मार्मीक आशिल्लो. म्हणजे स्वच्छता ही पयलीं घरांतल्यान सुरू जाता बरोबर आनी ती मनाच्या कुडींतल्यान सुरू जाता. बरोबर. जितलें मन स्वच्छ आनी पारदर्शक तितलो तुका संवसारी पारदर्शक दिसूंक लागता आनी प्रत्येक गोश्ट पारदर्शकतेन पळयता. आनी अशे तरेचेच धडे घालून दिवपी जर आमचे कडेन लिडर असले समाज कार्यकर्ते असले किंवा राजकारणी असले जे आमकां वाट दाखयतात जाल्यार आमचो समाज आमचो देश आनी अख्खे संवसार निर्मळ जावपाक वेळ लागचो ना. आनी म्हाका दिसता गांधीजींनी आपल्या स्वच्छता मोहिमेन होच मंत्र दिलो आनी मुखार
आमकां आमचे भारत सरकारानूय होच मंत्र दिला. म्हणटकच हाजेर आमी आनीकूय उलोवया, कारण मनाची स्वच्छता म्हणजे खंय तरी आमकां एक श्रद्धेचें बळग्याची गरज आसता. उत्पल बाब, आमचे कडेन वेळ खूब कमी आसा, म्हणटकच आमी मुखार वचुया. आमचे कॉलर्स चालूच आसात, तेन्ना आमचो एक कॉलर तुमचे कडेन उलोवंक सोदता. हॅलो. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार. कोण उलयता? हॅलो. कोण बाब? हांव सुहास च्यारी उलयतां. नमस्कार सुहास बाब. उलय सुहास बाब. तुमची आठवण जाली तुमचो आवाज आयकून. थँक्यू सो मच. आमच्या आकाशवाणीचो इंजिनियर सुहास बाब. बरें दिसलें. हय. तर म्हाजे एक प्रश्न आसलो की आमी कितें करता, फक्त 2 ऑक्टोबरा दिसा गांधी जयंती जाले की स्वच्छता मोहीम वापरता, राबयता आमी. बरोबर. आणि सांगपाचें म्हणल्यार ताच्या नंतर म्हाका सांग कितलेशे आमी फुडें वयता खबर ना. करेक्ट. आतां हांव म्हाज्या गांवांत रावतां, चिंबल रावतां. हय. आणि चिंबलान पळय जाल्यार प्रत्येकानी घरां बांदल्या, हय. प्रत्येकाची कंपाऊंडां आसा, हं. त्यांचे माड आसा, आनी कितें आसा. हं. मागीर ते कितें करता लोक, हे लोक कितें करता, माड पाडटा आनी चुडटां काडटा, सगळ्यांनी रस्त्याच्या सायडीक उडयता. हं. आपल्या भितरलो वाठार क्लियर आनी चुडटां बी काडून रस्त्यार उडयता. हं. आणि ताच्या नंतर मागीर कितें हे म्हणल्यार की मागीर ती जाळतात सगळे जाण रस्त्यार. हं. आणि अशा रस्त्याची एक मेंटॅलिटी जाल्ल्या लोकांची की रस्त्याची ती दुर्गाच्या भायर जो जागो आसता तोय बी आपलो तशा अधिकारान ते वागतात. हं. आणि कोण मनीस दुसरो गांवांतलो मनीस जेन्ना येता तेन्ना ताका पळोवंक ती अशी अवंगळ आनी हळशीक कसो दिसता वाठार. हं. हं. दुसरें म्हणल्यार प्लास्टीक कचरो, प्लास्टीक पिशव्यो हय. पंचायत व्हरता, हं. कलेक्ट करता, हय. पूण कांय लोक कितें करतात त्यो जाळतात. हय. हेचेर कितें एक्शन घेवची आनी तुमी कितें सादर करतात? ना, एक अश्यो गजाली जाता हातून एक खंय तरी आमचे गव्हर्मेंट सिस्टम तळागाळान जी पावल्या ती खंय तरी इनएफेक्टीव आसा अशें दिसता. आनी हाचेर म्हणजे म्हाका वयल्यांतल्यान कितें कायदे हाडून जावंक जाय अशें म्हणून हांव म्हणना. हे खंय तरी लोकल लेवलार त्या कम्युनिटीन एकठांय येवन थंय निर्णय जावचे पडटले. म्हणजे हे जावं आमची ग्रामपंचायत म्हणा, थंय अशे निर्णय जावचे पडटले. कित्याक आमी जर गव्हर्नन्स आमी सगळी कडेन डिस्ट्रिब्यूट केला जाल्यार म्हाका दिसता हे निर्णय प्रत्येक ग्रामपंचायतीन आनी थंय लोकांनी सिरियस ह्या बाबतीन जावन ताचो विचार करचो पडटलो. थंयची सिस्टम एफेक्टीव हाडची पडटली आनी गव्हर्मेंटा कडल्यान, स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान सुद्दां ताच्या खातीर कितें गरज आसा हाचे बद्दल उलोवचें पडटलें. आय एम नॉट इन फेवर की सगळे वयल्यान कायदे केले म्हणून हें जातलें. हे म्हाका दिसता लोकल लोकांनीच हे विशय फुडें व्हरचे पडटले खऱ्या तळागाळांतल्यान जर हाचेर समाधान मेळूंक जाय जाल्यार. टेम्पररी कितें हे करून आमी एग्जिक्यूट कितें प्रोग्राम करून सरकार ते काडूं शकता. पण म्हाका दिसता प्रत्येक गांवान एक संकल्प करचो पडटलो की आमचे गांव कशे नितळ आसतले. आनी हे काम कठीण आसा, सोंपें ना. आनी म्हणून जे लाँग टर्म पळयल्यार जी तुमी सांगले ते बरोबर, फक्त 2 ऑक्टोबराक आमी मोहीम करता, पण हांव तो लाँग टर्म ताचो इम्पॅक्ट आतांच्या भुरग्यांचेर त्या हातून हांव विचार करता. मागीर हळू जशे ते व्हडले जातले तेन्ना आपोवप आमचे गांव नितळ आसचे तांकांय दिसतले. आनी एक वेवस्था इम्प्रूव करपाक म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायतीन हाचेर विचार करून सद्याच्या काळांत विचार करपाक येता. सुहास बाब, तुमकां व्हेरी समाधान? गुड. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. उत्पल बाब, आमचे सगळे आयकुप्यांक तुमचे कडेन उलयत रावन दिसता, पण आमचे कडेन वेळाची मर्यादा आसा. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सुहास बाबाक. तांचो प्रश्न आमच्या गोंयाक धरून आशिल्लो आनी गांवांनी, शारांनी अशें घडटा. जेन्ना आमी आमचें घर निवळ दवरूंक सोदता किंवा आमचो वाठार, घराच्या भोंवतणचो वाठार निवळ दवरूंक सोदता, तेन्ना खंय तरी आमी दुसऱ्याचेर अन्याय करची ना हाजेर आमी थोडोसो विचार करप खूब गरजेचें न्ही उत्पल बाब? म्हणटकूच म्हाका दिसता गोंय आनी सद्याची परिस्थिती गोंयच्या दर्यावेळांची किंवा गोंयच्या न्हंयेच्या देगेवयली पळयत जाल्यार म्हणजे
सरकाराच्या वतीन सगळे प्रयत्न चलता, पूण आमच्या लोकांक अजून शिस्त लावपाची आनी लागपाची गरज आसा. हाजे खातीर उत्पल बाब कितें करूं येता आमी? ना, हो एक अत्यंत म्हणजे हाचेर उलोवपाक खूब आसतलें किंवा उलोवपाक इजी आसतलें, पण हें एक्झिक्यूट करपाक तशें डिफिकल्ट आसा. आतां रस्ते बी म्हटल्यार ते आमकां हांव पळयता 6 म्हयन्यांनी नवे केल्ले रस्ते परत खड्डे पडटा. हे खंय तरी सिस्टमीन जे करप्शन आसा ताचो एक डायरेक्ट रिलेशन आसा, आनी हे जर काबून येना जाल्यार अशेंच उरतलें. सो हाचेर सरकारान कंट्रोल जाय, ताचेर एफेक्टीव डिसिजनां जावपाक जाय. बाकीचे थोडे कायदे येवंक जाय. एक विचारपेन म्हणजे प्रश्न विचारलो, कायदे स्ट्रॉंग करप काय? हय, कायदे लागता, ते इम्प्लिमेंटूय जावंक जाय. एक खंयचे तरी मर्यादा पर्यंत कायदेय स्ट्रॉंग जाय. ताचें म्हाका इम्प्लिमेंटेशन सद्या दिसना. फॉर एग्जाम्पल पुलीस प्रेझेन्स सामको कमी दिसता. तो फक्त टुरिस्टांक बायकार ते आडयतात तितलोच दिसता, पण हे बाकीचे सुद्दां हातून विचार जावपाक जाय. आनी ते इम्प्लिमेंटेशन म्हाका दिसता सरकारान एक ताचेर विचार करून ताचेर निर्णय घेवंक जाय. फॉर एग्जाम्पल हांवें एक एग्जाम्पल दिल्लें, तेन्ना एक प्रोग्राम रन केल्लो की सगळे रस्त्या देगे वयले कचरो एकठांय करून तो काडप. 2012 जेन्ना बाबा मुख्यमंत्री जाल्लो तेन्ना तसो एक काडपाचो, साफ करपाचो, प्लस कायदे अशे आसूंक जाय की ते जायना आनी साफ उरता. फॉर एग्जाम्पल हांगा पणजे एक नवे दर्या देगेर न्हंय देगेर ते प्रॉमेनाड कशें केलां, थंय बरें सुंदर जाल्लें. पण हांव फाटीं पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक थंय वेव ब्रेक करपाक जे गुणे बी घातले सकयल फातना, प्रत्येक हातून एक बियरीची बाटली, प्लॅस्टिकची बाटली घातिल्ली आसा. सो हे एक्झिक्युशनूय हे प्रिवेंट करपाक थ्रू लॉज. एंड हांवें म्हटलां लाँग टर्म इम्पॅक्ट जावंक जाय जाल्यार लोकांचेर म्हणजे भुरग्यांचेर जे संस्कार जाता ते इम्पॉर्टंट आसा. ते आपूण करचो ना तशें अशें मनान आयल्यारूच ताचो इम्पॅक्ट जावंक शकता. कित्याक सगळे सरकार करूं शकना. म्हाका दिसता आमी खुबशी गजाली करपाची आवश्यकता आसा. आनी माणकुलें गोंय, नितळ गोंय म्हणटा आसतना जें गोंय सांबाळपा खातीर जो यत्न जालो एका काळार आनी गोंयाक मुक्ती दिवपा खातीर, आनी तें सुंदर गोंय आज आमच्या संवसाराच्या नखेत्राचेर गोंयची जी प्रतिमा आसा, ही प्रतिमा कायम उरपा खातीर उत्पल बाब म्हाका दिसता आमी आतां इमिजिएटली ह्या विशयाचेर खूब गंभीरतायेन विचार करपाची गरज आसा. प्रत्येक आपल्या रिप्रेझेंटेटिव्हाक हाचो सिरियसनेस जाणून दिवपाचो ड्युटी म्हणपा येता प्रत्येक वोटराची आसा. ताणें सांगूंक जाय की हे जी गजाल आपल्या लोकल एरियान चल्ल्या ती बरोबर न्हय, आनी खंय तरी ताचो इम्पॅक्ट राजकारण्यांचेर हाडून दिवपाची आसा. खुबदां आमी विचार करता राजकारणी म्हणजे लिडर, पण तातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा. लिडर हो डिफरंट, राजकारणी तातूंतल्यान थोडे लिडर आसता, पण थोडे फक्त राजकारणी आसतात. इनफॅक्ट मेजॉरिटी आर ओन्ली पॉलिटिशियन्स. तातूंतल्यान लिडर आसता अशें म्हणपा येना. लिडर कॅन बी इन एनी फील्ड. तुज्या इंडस्ट्रीनूय आसूं शकता, म्युजिकानूय आसूं शकता, स्पोर्ट्सानूय आसूं शकता. सो म्हणून तो एक जो इम्पॅक्ट आमी हाडून दिवंक जाय तो प्रत्येक मनशाक ताचेर उलोवचें पडटलें. साफ नितळ गोंय आसचो हाचो इम्पॅक्ट राजकारण्यांचेर एक्चुअल जावपाक लागलो, लोकांचो दबाव येवपाक लागलो जाल्यार आपोआप थोड्यो गजाली सुदारतल्यो. पण हांव पळयता तो लाँग टर्म इम्पॅक्ट जे भुरग्यांचेर संस्कार करून आमी आमचें गोंय आनी देश सुंदर दवरतले. मनांतल्यान जेन्ना प्रत्येकाच्या मनान येतले तेन्ना खऱ्या अर्थान चेंजीस जातले. ज्या मातयेन आमकां जल्म दिला, ज्या मातयेन आमी घडल्या, ज्या मातयेन आमी जी भास उलयतात, ज्या मातयेचो वाठार आसा आनी ताचो एज्युकेशन व्हड जातना हाचो एक व्हडलो भाग आसा, रोल टू प्ले इन दीस. एक्झॅक्टली. म्हणजे आपल्याक एंड आय एम काउंटिंग ऑन दॅट. आय एम नॉट काउंटिंग ऑन राजकारणी, आय एम काउंटिंग ऑन दॅट. आनी प्रधानमंत्र्यांनी मोहीम एका तुमच्या प्रश्न विचारतात ताणें आमी 2 ऑक्टोबराकूच करता. इनफॅक्ट म्हाका गांधीजी कडल्यान आमी खूब कितें शिकूं शकता. आमी फक्त स्वच्छते बद्दल शिकता ही म्हजी एक्चुअली खंत आसा. गांधीजीन फ्रिडम स्ट्रगल ही ब्रॉट इट टू द मासेस. हे सगळे तांचे अनेक हे आसा, पण
बेसीक गजाल लायक स्वच्छ दवरप हाचेराच तांचे विचार आमकां हे करचे पडटा. हे एक्चुली म्हजी खंत आसा, कित्याक हे आमच्या सगळ्या भितर मनांतल्यान पयलींच म्हणजे नॅचरली उपजतच येवंक तो जाय. गूण आसता. मागीर हो विशय उरचो ना 2 ऑक्टोबराक सामकें. आमी मोहीम चलयतले म्हणून. मागीर तेन्ना आमी गांधीचें खरें कॉन्ट्रिब्युशन देशा खातीर ताचेर विचार करूं शकतले. सो हो एक पळोवया फुडें 10-15 वर्सान फरक पडटा जाल्यार. म्हणजे ज्यो गजाली सुंदर आसा, स्वच्छ आसा, त्यो आमकां पळयन दिसता, एक ताजो भितरल्यान नॅचरली आमच्या प्रत्येकाच्या मनान आसल्यार आपोआप जातलें. म्हणून मोहीम करची पडटा सगळ्यांक इन्स्पायर करपाक. पण म्हाका अशें हांव देश पळोवपाक सोदता की ती मोहीम करची पडची ना. थंय वचपाचो एक्चुली आमी ध्येय दवरूंक जाय. तो थंय वचपाचो एक प्रयत्न आसूंक जाय. बरोबर. हें गोंय सोबीत सुंदर माणकुलें नितळ आमी दवरया आनी असोच प्रयत्न करीत रावया. उत्पल बाब, आमकां एक फोन येता, पळोवया कोण आसा तो. हॅलो. एनिवे म्हाका दिसता तो गेलो कॉल. उत्पल बाब, हें सुंदर अशें गीत आयकता आसतना हें गोंय म्हणजे पयलींचें कांतार हें त्या काळार कशें आशिल्लें आनी आमी त्या गोंयाक कशें सांबाळ्ळां आनी आमची स्वताची वळख आमी कशी करून दाखयल्या. इतलेंशें सुपुल्लें गोंय, ल्हान गोंय, आनी ह्या गोंयांत आमची मोवाळ अशी भास, गोंयचे लोक मायेस्त आनी एका बऱ्या शब्दांतल्यान तांकां सुसेगाद हें उतर दिलां. त्या उतराक सुद्दां सोबो सारक्यो कांय गजाली हांगा घडटात काय कितें असो एक फावटी दुबाव येवंक लागता खूब जाणांक. तेन्ना आयज दर्या वेळो म्हणजे जें वरदान आमचें गोंयकारांचें, ह्या वरदानाक खऱ्या अर्थान जें वरदान आसा तें आमी सांबाळपा खातीर कशें मुखार वचचें अशें तुमकां दिसता? इनफॅक्ट हांवें पयरूच एका इंटरव्यूआन सांगिल्लें की गोंय इज लायक द ज्युवेल, द स्मॉलेस्ट ज्युवेल इन क्राउन ऑफ इंडिया म्हणून. पण तातूंत ते इट्स अ शायनियस्ट ज्युवेल. आनी म्हणून खूब जाण हांगा म्हणजे सगळ्योच गजाली बऱ्या हातून देर इज अ कितें म्हणटा इकॉनॉमीक हिडन हँड म्हणून इकॉनॉमिक्सान म्हणटात. काही गजाली आमी कितलोय प्रयत्न केलो तरी द इन्फ्लक्स जाता. गोंयचो डिमांड हांगा इतलो आसा की अनेक गजाली आमकां त्यो जायच आसा अश्यो जाता अशें ना. त्यो कितल्यो कंट्रोल करपाक येता. एक ताचेर सरकारान सारकी एक पॉलिसी डिसिजन घेवन, फॉर एक्झाम्पल हांगचे जागे जे हे जातात कन्वर्ट जाता आनी खंयचोय आमी काय फूल देशाचो डिमांड गोंयान येवपाक सॅटिस्फाय करूं शकना. आमी गोंय जशें आसा तशें मेनटेन करप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. ऑल द मोर रिजन कित्याक तें खूब ल्हान आसा आनी ताच्या खातीर मातसो इम्पॅक्ट रोखडो जाता. सो हाचेर सरकारान पॉलिसी डिसिजन घेवंक जाय. आतां तुमी हाचेर दर्या हाचेर उलयले, हातून टुरिजम गोंयचो सगळ्यान व्हडलो एक उत्पन्न गोंयाक दिवपी सॅक्टर आसा. हाका तो एकदम इम्पॉर्टंट आसा. टुरिजम गेलो जाल्यार गोंयच्यान अनेक इकॉनॉमीक इश्यूज येतले. पण ताच्या खातीर हाचेर एक स्पेशल केंद्र म्हणजे फोकस दिवपाची सरकारान करूंक जाय. एस्पेशली क्लिनलिनेसाच्या हातून. तेन्ना फाटीं बाबा चीफ मिनिस्टर आसतना एक लोकांनी बियरीच्यो बाटल्यो बिचार वच्च्यो न्हय म्हणून असो प्रयत्न केल्लो. पण ताचेर मागीर थोडो बॅकलॅशूय जालो. कित्याक लोकांक काही लोक भायर बी बॅकलॅश जालो तो. म्हणजे इट वॉज इंटरप्रिटेड रॉंगली. कित्याक खुबदां ते कितें करतात थंयच उडयतात, थंय फोडटात. त्यो कवच्यो आमच्या रेवेन मिक्स जाता, कोणाच्या पांयाक लागता आनी त्यो थंयच उरता मागीर. कळ्ळें न्हय. आनी ते खंय तरी इट इज लायक अ ह्युमन मेड वेस्ट. सो दॅट रेवेन हें जाल्यार तो इम्पॅक्ट एक खंय तरी एनवायरमेंटाचोय जाता. प्लस टुरिजम वायज सुद्दां आमचे बीच क्लीन नासल्यार कोण येवचो ना. सो त्या हेतून तो केल्लो. सो केन्ना केन्ना सगळेंच करतना बऱ्या हातून सुद्दां केलें तरी सुद्दां रॉंगली इंटरप्रेट जावन ताचेर बॅकलॅश येवूं शकता. पण तरी सुद्दां म्हाका दिसता सरकारान एक
एस्पेशली रिलेटेड टू द सी शोर्स एक कायदे मातशे अजून इम्प्लिमेंट जाता हाचेर भर दिवचो. क्लिनलिनेस इम्प्लिमेंट जाता, लायक टुरिस्ट किंवा कोणी गोंयकारूय वता थंय प्लॅस्टिकाच्यो बॅगो उडयनात, थंय बाटल्यो उडयनात. हाचेर एक कशें तरी इम्प्लिमेंटेशन हाडचें, कित्याक ताचो इम्पॅक्ट इमिजिएट जातलो. जे हांव उलयतां ते लॉंग टर्म आमकां स्वच्छता जावपाक कितें जावंक जाय, पण एक शॉर्ट टर्मूय जो इम्पॅक्ट जाता नेगेटीव, हाचेर एक शॉर्ट टर्म सोल्युशनूय केन्ना केन्ना काडचें पडटा. आनी म्हणून म्हजी सरकारा कडेन हें आसतली की हाचेर स्पेशल तुमी फोकस करा. बीच बी क्लीन उरपाक, आमच्यो न्हंय क्लीन उरपाक. आनी जो सगळे टुरिस्ट येता दे आर वेलकम, पण खंय तरी म्हाका खंयच पार्टी दिसना एक की हांगा लिटरींग करचें न्हय किंवा कितें. सो ते येवन कशें वागप तशें आसल्यार तांकां तेन्ना एक हांगा गोंयान कायदे स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट जाता हाचीय जाणीव केन्ना तरी जावन दिवची पडटा. हांव अनेक पळयतात टुरिस्ट येतात ते रेंट अ कार घेतात आनी गाडी घेवन बिचार वतात. थंय टर्टल नेस्टींग सायट आसूं शकता. सो अशें जेन्ना जाता तेन्ना एक दोन एग्जाम्पलाय करपाची आवश्यकता आसा की सगळ्यान स्ट्रिक्टांतले स्ट्रिक्ट जे सेक्शन्स आसा एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट आनी सगळे बाकीचेय ते लागूंक जाय. आनी थोडी एक एग्जाम्पलाय दिवची पडटली की हांगा कायदे गोंयान कायदे स्ट्रिक्टली फॉलो जाता आनी इम्प्लिमेंट जाता. गोवा इज नॉट फ्री फॉर ऑल. जे एकदां खुबदां आमकां दिसता की हांगा येवन कितेंय करप, कशें वयर बसून गाडयेर ड्रायव्ह करप, अश्यो ह्यो गजाली सगळ्यो खंय तरी सरकारा बद्दल कायद्या बद्दल रेस्पेद ना अशें फिलींग जाता. हें एक खंय तरी सरकाराक लक्ष घालून हाडून दिवचें पडटलें. आनी क्लिनलीनेस ह्या विशया बद्दल तशे कायदे हाडचे पडटले आनी ताचे इम्प्लिमेंट करचे पडटले इन बॅलन्स, पण थोडो जावंक जाय. आनी ते भौशीक ते कांयच दिसना. शौचालयाय बी सरकारान आमकां उपलब्ध करून दिल्लीं आसा. म्हणटकूच म्हाका दिसता हाजोय बी आमच्या ज्या गोंयांत येतात आनी किंवा गोंयकारांक सुद्दां गरज पडली जाल्यार बरो उपयोग करपाक जाय न्ही. हय, आनी ते करूंक जाय. आनी हांवें म्हटल्या भशेन काही कायदे इम्प्लिमेंट जावंक जाय बेसीक गोंयचे नितळ दवरपा खातीर ताचो मदत जातली अशें. मग आयकपानो तुमी आयकतात फोन इन गो आमची अस्तुरी कार्यावळ आनी आमचे स्टुडियोत आसात उत्पल मनोहर पर्रीकार. स्वच्छता मोहीम हो आयचो विशय. उत्पल बाब, तुमकां एक म्हत्वाचो प्रश्न म्हाका विचारीन दिसता. आमकां माहिती आसा त्या प्रमाणे की तुमी अमेरिकेक खूब बरे सेटल जाल्ले आनी तुमकां थंय खूब व्हड जावपाची संदी खूब उपलब्ध जाल्ल्यो आनी थंयच्या लोकांनी तुमकां खूब बरो येवकार दिलो. आनी इतलें सगळें करून सारकें पीक टायम जो तुमचो यंग एज आनी तुमकां मेळपी यश हें सगळें ताजेर उदक सोडून तुमी गोंया परतले. हय ना, एक्चुली हांवें जोकिंगली हांव सांगता खूबदां पयलीं म्हटलां आसतलें खंय तरी की म्हाका वाजपेयीन सांगिल्लें म्हणून. हांव ते वाजपेयीजीन म्हाका सांगिल्लें कित्याक म्हणटा, कित्याक जेन्ना म्हाका एडमिशन मेळ्ळें अमेरिकन युनिवर्सिटीन तेन्ना बाबा चीफ मिनिस्टर आशिल्लो गोंयचो 2000 पयल्या खेपे ते 2000. आनी म्हाका वचपाक चड 10 दिसूच आशिल्ले. हांगाचे कॉलेज सोंपून इमिजिएटली 10 दिसान हांव अमेरिकेक फुडलें शिकपाक वतालो. सो 10 दिसूच आसा आनी तेय व्यस्त उरताले बिंग चीफ मिनिस्टर. सो ताणें म्हणलें आपल्याक टायम ना, आपूण दिल्ली वचपाचो आसा, तूं आपल्या बरोबर दिल्ली यो म्हणून. बरोबर उलोवपाक येतलें कितें कशें करप तें. आनी थंय दिल्ली गेलो, तांची मिटींग जाली प्रायम मिनिस्टर तेन्ना वाजपेयी जे आमचे प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले. आनी मिटींग जालेकूच तांणी म्हाका भितर आपयलो आनी वाजपेयीजी इंट्रोड्यूस केलें की हे अभी अमेरिका जा रे. हांव तांकां पांयां पडलो. तांणी म्हज्या फाटीर थापट मारले. बहुत अच्छा म्हणपा लागले, लेकीन वापस जरूर आना म्हणपा लागले. म्हज्या मनान पयलींच्यान तांणी सांगलें, पण मनान पयलींच्यान परत येवपाचें आनी आपल्या देशान कितें तरी करपाची ही इच्छा पयलींच्यान आशिल्ली. हांव केन्ना थंय कितलोय ऑपॉर्च्युनिटी आसल्यार हांव
थंय कम्फर्टेबली सेटल जावं शकपाचो न्हय. शेवटी आपले लोक ते आपले हे फिलींग भितरल्यान आशिल्लें आनी कितें करप तें हांगा येवन करप अशें मनान आशिल्लें. म्हणून जेन्ना आतां म्हजी मिसेस उमा ताका अमेरिकेक आमी मेळ्ळी, म्हजो पयले सेंटेन्स वॉज, हांव परत जोकिंगली सांगता की हांव परत वतलो म्हणून. सो डोंट थिंक ऑफ सेटलिंग हियर करून थंय सेटल जाल्ले लोक खुबशे जाण परत. पण म्हाका गोंयान आनी भारतान येवन परत म्हजें कितें तरी चालू करपाची इच्छा पयलींच्यान आशिल्ली आनी म्हणून त्या हातून परत गोंयान येवप हें ठरलें. तें मनांत पयलींच आशिल्लें, ठरिल्लें. आनी ह्या निमित्तान म्हाका दिसता गोंयांत आमच्या बऱ्याचशा लोकांक रोजगारी मेळ्ळो. तुमच्यो जे प्रॉडक्ट्स जे तयार जातात तेय बी तुमचे आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर पावले. ते स्वताच्या देशान कितें करप हाचें जें सॅटिस्फॅक्शन आसा पळय तें आनी कित्यान मेळूं शकना. आनी हांगाच्या लोकांक घेवन फुडें वचप हें मनान पयलींच्यान दिसतालें. सो कितें केल्यार हांगा करप, थंय सेटल जावप ना अशें मनान आशिल्लें. ही आतां स्वच्छता मोहीम जी आसा उत्पल बाब, ही स्वच्छता मोहीम घेवन फुडें वचपा खातीर तुमी अमेरिका पळयल्या, थंयचे रस्ते पळयल्या, थंयची सिस्टम पळयल्या आनी तुमी गोंय पळयलां, तुमी भारत देश पळयला. म्हणटकूच ह्यो सगळ्यो गजाली करता आसतना हें जर गोंय आमकां खऱ्या अर्थान ताका एक सुंदर गोंय अशें आमकां करपाचें आसा आनी दवरपाचें आसा जाल्यार तुमी आमच्या गोंयकारांक कितें सांगूंक सोदतात? ना, हांव सांगता की आमी हें गोंय एक म्हणजे आमचें आसा हें मनांतल्यान प्रत्येकाक दिसपाक लागलें जाल्यार हे विचार ऑटोमॅटीक येतले. आनी म्हणून आय एम कावंटींग मोर ऑन द नेक्स्ट जनरेशन की हे मोहीम आमी करता पळय ते ह्या हातून आमी फक्त स्वच्छता उलयता, पण गांधीजीन डिग्निटी ऑफ लेबरूय सांगला. लायक हांव बिझनेस सुद्दां आतां करतना म्हज्या फॅक्ट्रीन जर एक नवें मशीन हाडलें, हांव तें स्वता चलोवपाक शिकता म्हज्या कामगारां बरोबर. सो हातूंतल्यान तोय एक मॅसेज आसा. आमी तो केन्ना केन्ना खुबदां विसरता. म्हणजे आमी पळयता झाडू घेवन स्वच्छता करतात सगळे जाण, पण डिग्निटी ऑफ लेबर हातूंतल्यान एक ती चिकाटी येता. आनी म्हणून हातून खूब इट इज अ डीप हे फक्त आमी बेटे स्लोगन असो न्हय तो तांचे विचार जर गांधीजींचे आयकले आनी ताचेर आमी विचार केल्यार इट इज अ डीप थॉट आसा तातूंत आनी तो प्रधानमंत्र्यान परत एकदां फुडें व्हेला. आनी म्हणून आय एम कावंटींग ऑन द नेक्स्ट जनरेशन ह्याचो इम्पॅक्ट होपफुली तातूंत जातलो. आनी मागीर आमकां ती मोहीम फुडें एक टायम येतलो मे बी 2040 किंवा 35 जेन्ना म्हणटा आमकां ही मोहीम गरज ना, आमचो देश स्वच्छ आसा. त्या लेवलार म्हणजे जे हांवें भायर पळयले दुसरे देश स्पेशली जपान बी हांव गेल्लो, त्या लेवलची स्वच्छता आमी जर करूं शकले जाल्यार मागीर आमकां मोहीम कित्याक जाय. जपान म्हणजे त्या लेवलाक म्हणजे ते कशा पद्दतीन ते कसो आपलो देश दवरतात, ते आपल्या घरा इतलोच स्वच्छ दवरता. शिकपा सारक्यो खूब गजाली आसा. आमी होपफुली म्हजी एक इच्छा आसा की हांव ह्या जगार आसा पर्यंत म्हाका तसो आमचो देश पळोवपाक मेळटलो अशी एक म्हजी भितरल्यान इच्छा आसा. आनी अशे तरेचें सपन म्हाका दिसता प्रत्येकान पळोवपाची गरज आसा. आनी हे देश आनी राज्य हे आपले आसा ही प्रत्येकान एक मनान दवरपाची गरज आसा. ते जाल्यो आपोआप हळू त्यो गोश्टी फुडें लागता. फक्त आपलें घर आपूण साफ करतलो इतल्या पुरतें न रावता. हे सगळे म्हणजे आमी म्हटलां वसुदैव कुटुंबकम आमच्या संस्कृतीन, ते फक्त आमी मनशा पुरतें न दवरून म्हणजे फक्त रिलेशनशीप बिटवीन, पण हे सगळ्या गजालींक ते लागू जाता. आमी फूल जग सुंदर दवरपाक प्रयत्न करूंक जाय. ते करपा खातीर आपूण खंय प्रत्येक जाग्यार वतलो तेन्ना आय मेक शुअर दॅट आय डोंट डू समथींग वीच वील कॉज म्हणजे अशें स्वच्छता ते हे जातली. आतां ह्या स्वच्छतेक तुमी आमच्या संस्कृती कडेन जर आमी ताजी एक तुलना करीत जाल्यार कशा पद्दतीन तुमी सांगूंक सोदतात? ना, आमच्या हातूंत पयलींच्यान नेचर आनी हाच्या बद्दल खूब बरयलेलें आसा. आनी हांवें तो हे म्हटलें वसुदैव कुटुंबकम, ते तातूंत ते खंय तरी आपले फूल जगाक आपले कशें मनान दिसले जाल्यार ह्यो गजाली जायना. आनी ह्यो म्हणून म्हाका दिसता आमी हळू करून त्या मार्गान फुडें वतले. 2 ऑक्टोबराक आमी जी मोहीम करता तातूंत तो तितलो भाग आसतलो. आनी म्हजी इच्छा आसा की आमी ती यशस्वी जावची आनी एका टायमान ही मोहीम करची न पडप हे ताचें सगळ्यान व्हडलें
यश आसतलें. बरोबर. एक टायम येतलो की आमच्या देशांनी स्वच्छतेर मोहीम कित्याक जाय. पयलींच स्वच्छता सगळी कडेन आसा आसा, म्हणजे सगळे ती जाण लागू पाळटा. करचें पडूंक जायना. पडूंक जायना. हय. तो ध्येय थंय पावप वील बी हय. द ट्रू सक्सेस ऑफ द मोहीम. म्हणजे मनशाच्यो मुळाव्यो गरजो तीनच: हं. अन्न, वस्त्र आणि निवारो. हं. हां. अन्न म्हणजे जेवण, म्हणजे हें सुद्दां जेवण आमी घेता आसतना स्वच्छतेच्या विचारांतल्यान घेवंक जाय. म्हणजे ताजी फुडें मागीर जिरवण कशी जातली, किंवा तातूंतल्यान निष्पन्न कितें जातलें, मनशाची घडण कितें जातली. बरोबर. आनी इवन आमचे जो पेहराव आसा ताजेरूय बी बऱ्योचश्यो गजाली निंबून आसात. हय. हां. आनी निवारो आमकां गरज आमची कितली आसा आनी आमी कितें कितें हे हातासूंक एक्चुअली आमच्या हातून हय. आसा. म्हणजे यू सी वेस्टर्न तातून पर पर्सन हय. गार्बेज जनरेटेड इज मच हायर देन अस. हय. तांच्यो सिस्टम्स आसा टू टेक केअर ऑफ इट. वेरेज आमच्या हातून आमी सगळ्यो वस्तू परत रिपेर करून हाडटा. अमेरिकेक सत्री केन्ना रिपेर करपी मेळना. हांगा लोक सत्री रिपेर करून परत वापरतात. सो ह्यो तश्यो काही आनी आतां ते सगळे रिसायकल बी हाचेर वेस्टर्न जग आतां पावला. आमी हे पयलींच्यान आमच्या भितर आसा ते परत आमी ताचेर केंद्र फोकस हाडून वेस्टर्न जग करता म्हणून आमी करप ना. आमच्या हातून आसा ते आमी परत फुडें फोकस हाडून सगळ्यांनी आत्मसात केल्यार ते सक्सेस मेळटली. उत्पल भाव, आमकां वेळ कसो गेलो तो कळोच ना. तुमच्या दोनूच सुत्रांनी आमच्या सगळ्या स्वच्छता मोहीम चलोवपी लोकांक तुमचो संदेश दिवचो, मागीर आमी निरोप घेवया. हांव परत एकदां गांधी जयंती आनी लाल बहादूर शास्त्री जयंती हाची सगळ्यांक परबी दिता. गांधीजी कडल्यान आमकां खूब शिकपा सारक्यो गजाली आसा. तसो हांव तुमी म्हणूं शकना की हांव गांधीवादी किंवा हांव कितें तांच्या जिवनांत चड सांगूं शकतलो. पण एक स्वच्छतेचेर तांचें जे लेखन आसा हाच्या प्रमाणे खूब, म्हणजे हांवें सांगल्या प्रमाणे डिग्निटी ऑफ लेबर, अशे अनेक डीप थॉट्स तातूंत आसा. ते आमी शिकचे, आपल्या दैनंदीन हातून ते हाडचे, लागू करचे. ते केल्यार एक ताचो इम्पॅक्ट जरूर जातलो आनी आमी होपफुली आमच्या जिवन काळानूच एक स्वच्छ सुंदर गोंय आनी आमचो देश आमी पळोवपाक पावतले. जेन्ना आमकां ही मोहीम अशी करची पडची ना मुद्दाम, तो दीस म्हाका बेगींतल्या बेगीन पळोवपाची इच्छा आसा. तो दीस पयस ना. तुमचे सारके जंय फुडारी जाल्यात आनी तुमी तो वावर खूब प्रामाणीकपणान सुरू केला आनी तुमी ताजी झळकूय आमकां दाखयल्या गोंयकारांक. तेन्ना तुमकां मना काळजांतल्यान परबी आनी शुभेच्छा आमचे कडल्यान. असेंच कार्य तुमचे कडल्यान घडत रावचें. तुमचो खूब खूब मोलादीक वेळ आमी जाणात तुमी आमकां दिलो. मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. असोच तुमी आमचेर मोग दवरचो. देव बरें करूं. धन्यवाद.